नमस्कार. हांव आगरवाड्या गांवचे सरपंच. आमचो हॉल ह्यो आतां कितलीं वर्सां तरी ह्यो पेंडींग आसलो. बाईच्या कृपेन आमी सगळे मेंबर वचून बाईक एप्रोच जाले की सांगले कितें आमकां सर बाई म्हटलें आमगे खूब लोकांक आमच्या आगरवाड्या चोपड्या गांवच्या लोकांक म्हटलें त्रास जाता. म्हणजे आमचे लग्नाचे आनी बड्डे पार्टी म्हटलें सगळे तांकां भायर वयचें पडटा. म्हटलें बाई आमकां मातशें म्हटलें तुमी हेल्प करा. बाई कडल्यान आमी नोट घेतली, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन दिली. आमची जेई मॅडम मॅडमीन आमकां खूब हेल्प केली, बिडिओनूय आमकां हेल्प केली. तशें आमचे मेंबरूय आसले आनी बाईक आमी खूब खूब थँक्यू म्हणटा. आनी आमचें देवस्थान अतेरी देवस्थान आमकां तेंच्यांनी NOC दिली, तेंचे सुद्दां हांव तेंचे आभार मानता. हांव इतलें सांगूंक शकता ह्या हॉला संदर्भात कितकीशीं वर्सां हो असोच हॉल पडलेलो RDA मार्फत बांदलेलो हॉल खंय तरी दुरुस्त करपाक परमिशन मेळनासलें. खंय तरी देवस्थानान NOC दिवप, त्यांच्यान ती रिवर्क करप, तेंची सगळ्यांची NOC घेवप, अशें हो मामलो चालूच आसलो. आनी ह्या मामल्यांसून शिल्पा सरपंचान खंय तरी देवस्थानाचे अडी अडचणी जाणून घेवन तेंची कितें अडचण आसतली ह्या हॉला संदर्भात जावं मागणी आसतली ती खंय तरी थोड्या अंशी मान्य केली आनी देवस्थानान परमिशन दिलें. आनी तेचे फुडें शिल्पा सरपंचान ही फायल हळू आमदाराचे खुशीन आमदारानूय हेतून लक्ष घालून पुढाकार घेवन खंय तरी नोट दिलो आनी ही फायल पूर्णत्वाक पावयली. आनी आज हे इनॉग्रेशन जाता त्या बद्दल हांव शिल्पा, देवस्थान आनी ग्रामस्थाच्या वतीन सगळ्याचे आभार मानता. आयज आमी आगरवाड्या पंचायत क्षेत्रान आहात आनी खरेंच बरें दिसता की आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय याच्या अंतर्गत जे प्रत्येक पंचायतीक 50 लाख रुपया डेव्हलपमेंटा खातीर दिले ते डेव्हलपमेंट प्रत्येक पंचायतींनी केल्ले. आनी आगरवाड्या चोपडे हे पंचायतीन जे 50 लाख तांकां स्पेंड करपाक दिल्ले तांकां तो हॉल बांदपाक जाय आसले. आनी जो हॉल पयलींचो आसलो जे सातेरी देवस्थानान तांकां जो जागो दिल्लो तो हॉल RDA मार्फत खूब वर्सां पयलींचो आसलो. आनी तो सारकी परिस्थिती पळयतात भितर कसलेंच फंक्शन घेवंक शकना. आनी तेका लागून हे 50 लाख हांगासर स्पेंड करप हे तेंच्यांनी ऑलरेडी म्हाका दिसता गेले 3 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी डिसायड केल्ले. खंय तरी कितें तरी टॅक्निकल इश्यूज येयले आनी हो येदो व्हडलो हॉल 50 लाखान जावं शकना. तेका लागून खंय तरी टॅक्निकली हेका फूल स्टॉप पडलेलो. पूण जेन्ना पंचायत आनी सरपंच जेन्ना एप्रोच जाली आनी एंटायर पंचायत एका कितें वे आवट काडपाक जाय म्हणून तेन्ना BDOकूय आपयलें आनी BDO कडेन उलोवन एक सोल्युशन काडलें. 50 लॅक्सान एका फेजीन कंप्लीट करप आनी पंचायत फंडांतल्यान मे बी 15 फायनान्स बी तेतून 20 लाख करून 40 लाख एडिशनल म्हणजे ह्यो हॉल टोटल कॉस्ट रेडी जातलो ह्यो 90 लाखान. पूण जे तांकां आत्मनिर्भर भारता अंडर तांकां 50 लाख मेळ्ळे ते 50 लाखान एक फेज जातली. आनी त्या फेजी प्रमाणे सायड बाय सायड आमी दुसरें प्रोविजन केल्लें आहा. सो म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर बेगिनात बेगीन काम सोंपोवपाक जाय. ताका रिक्वेस्ट करता बेगिना काम हे सोंपोवपाचें कित्याक पावसूय पडटलो. आनी हो हॉल जो आगरवाड्या चोपड्याक खरीच गरज आसली. म्हणजे आगरवाडी ह्या पंचायत क्षेत्रान एक हॉल पंचायतीचो हॉल ह्यो नासलो. आनी आयज हो हॉल कितल्या वर्सांनी जी मागणी स्थानिकांची आसली ती पूर्ण जाता.